डॉक्टर म्हाका सांगात, तुम्ही आता म्हटलं ना की मनाचे रोल म्हणजे मनाचे संतुलन असप हे खूप गरज असतं आणि जेन्ना हे बिघडटा तेन्ना वेगवेगळी दुयेंसां जातात. म्हणजे ॲक्च्युअली हाव दिस इज को रिलेट, कारण लोकांक कितें दिसता की मन हे वेगळें आनी शरीर हे वेगळें, जरी अशें ना. पण जेन्ना तुमी सांगतले तेन्ना मातशें तांकां तें पटून येतलें. तुवें सांगलें तें बरोबर आसा. योगाचो अभ्यास जेन्ना केलो हांवें तेन्ना म्हाका अशें दिसून आयलें की सुंदर एक संस्कृत श्लोक आसा, मर्कटस्य सूरापानम मध्ये वृश्चिकदंशनम तन्मध्ये भूतसंचारम यद्वा तद्वा भविष्यती. आमी भारतीय आसून संस्कृत आमकां येना म्हूण हांव माकडाचें हें काडलां. मनशाचें मन म्हणजे पिशा माकडा भशेन आसता. मागीर ताका सोरो पिता तो म्हणटा कितलो रेस्टलेस जातलो पळय. मागीर ताका एक विंचू चाबता, तातूंत भूत वता. हें प्रतीक रुपान आसा. तशें आमचें मन. तुवें सांगलें तें मनूय खूब मुख्य, कारण ताका मनोदैहिक रोग जे आसा सायकोसोमॅटीक ते आसा. आनी योगा हें करतकच म्हाका आनी एक आनंद जाता की आमच्या पुर्वजांनी योगशास्त्रज्ञ आशिल्ले ताणें मनशाक फक्त शरीर रुपान मानूना, तर ही सगळीं 5 तासां मारल्या. म्हणून योग थेरपीचो सगळो बेज हाजेर आसा. होलिस्टीक एप्रोच म्हणजे मनीस म्हणजे हांगा जर पळयत न्ही फक्त शरीर न्ही, आमकां दिसता फक्त शरीर. शरीर आसा, मन आसा, बुद्धी आसा, आत्मा आसा आनी सगळ्यांत मुख्य म्हणजे प्राण आसा. आनी प्राण हो कॉन्सेप्ट बायो एनर्जी फक्त आमकां भारतांत खबर आसा. म्हजे कडेन खूब पाश्चात्य लोक येतात, ते प्राणाचे व्हडले खबर नासता तांकां. पूण जेन्ना हांव तांकां विचारता की कसलेंय मशीन आसा, आतां लायट चलता नाल्यार चलता खंयच्या ते एनर्जीचेर चलता, बरोबर, शक्तीचेर चलता. तसो आमचो कॉन्सेप्ट ही प्राणीक शक्ती आमची चलता, ताजेर नियंत्रण दवरूंक जाय. पूण योगाचो फायदो कित्याक जाता, कारण ह्या पांचूय तासांनी होलिस्टीक एप्रोच शारिरीक, मानसीक, भावनीक, बौद्धीक आनी आध्यात्मीक ह्या 5 तासां म्हणजे मनीस. आनी हे योगान प्रत्येकाक 20% म्हत्व आसा. अशें करून 100%. फक्त शरीर सांबाळ्ळें जाल्यार मानसीक आनी बौद्धीक रोग जातलेच. आनी हें सगळें सांबाळलें, अध्यात्म सांबाळ्ळें ना जाल्यारूच जातलें. म्हणून म्हाका योगाचें खूब बरें दिसता की 5 तासांनी म्हणजे ऑल रावंड डेव्हलपमेंट ऑफ मॅन, सगळ्या तासांनी मनशाचो जीवन विकास ही आरोग्याची खरी मोख आसूंक जाय. आमी म्हणटात न्ही आरोग्यम धन संपदा. बरोबर. आनी आरोग्य ना जाल्यार धनाचो उपयोग कितें. बरोबर. म्हाका सांगा डॉक्टर, आता तुम्ही पळयतात म्हणजे आमी आतां डे बाय डे वी आर सेईंग दॅट नंबर ऑफ डायबेटीक पेशंट्स इज इन्क्रीजिंग. म्हणजे सबंद भारतांतली डायबेटीस आशिल्ल्या लोकांची लोकसंख्या वाडत आसा. म्हणजे दे आर सेईंग दॅट भारत ही आता थोड्या दिसांनी किंवा ऑलरेडी जालेच आसतली की जगातल्या डायबेटीक लोकांची कॅपिटल. बरोबर. तर अशा ह्या परिस्थितीन तुम्ही एक सांगात म्हाका की सी डे बाय डे दिस इज इन्क्रीजिंग. हाची कारणां खूब आसा. जशें तुमी सांगिल्लें लायफस्टायल्स की मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. पयलीं अशें आशिल्लें की लोकांचे फॅमिली हिस्ट्री जांकां आशिल्लें डायबिटीस त्याच लोकांक डायबिटीस जाताली. आतां अशेंय कांय उरूंक ना. आनी दुसरें म्हणजे ते जाणटेपणान जावपाचे दुयेंस अशेंय उरूंक ना. म्हणजे ते इवन इफ यू गो टू म्हणजे जे आमी से कॉर्पोरेट ऑफिसीस म्हणा आनी कितले कितें तरेतरेचे जंय लोकांक बरो स्ट्रेस आसा, अशा लोकांच्या मदीं यंगर जनरेशन म्हणजे एक 20-30 वर्सांच्या लोकांक सुद्दां प्रेसांवची दुयेंस आनी डायबिटीसचे दुयेंस कॉमन दिसून येता. म्हाका सांगा हाव यू वूड लायक टू एड्रेस दिस सिच्युएशन, हाव दे शूड गो अहेड. तुवें सांगलें तें बरोबर आसा. हे सगळे चडशे लोक रोग पयलीं पाश्चात्य देशांत जाताले. इल्ले इल्ले जाका आमी विकास म्हणटा. खूब वेळा दिसता ही प्रगती काय अधोगती. एब्सोल्युटली. आनी प्रगती जावपूच जाय, ताज्या विरोध हांव नाच. डॉक्टर एक मातसो तुमकां इंटरप्ट कर, एक फोन आयला तो हॅलो. फोनूच जाय आशिल्ले. हॅलो. हॅलो डॉक्टर. हॅलो. गुड इव्हनिंग डॉक्टर. गुड इव्हनिंग. म्हाका 2 क्वेश्चन विचारूंक जाय आसले. विचार. म्हाजी आवयची पिराय आहा 57 वर्सां आनी तिका गेले 7-8 वर्सां ब्लड प्रेशर आहा, हाय ब्लड प्रेशर. म्हणजे कंटिन्युअस ब्लड प्रेशर हायूच आसता. आनी ती एट 10-15 मिनिट टॅबलेट घेता कंट्रोल करपाक. आनी तिका सकाळची घोळ मारून. आनी हांव म्हाजो क्वेश्चन कितें आसलो, डॉक्टर जे आत्तां सांगा हायपर टेन्शन कमी करपाक योग साधना ही एक उपयोगी आहा. तितून योग साधना करून ती गुळयो तिका सोडूंक मेळटा म्हाका विचारपाक जाय. कित्याक लागून की कंटिन्युअस हे गुळयो घेवन तेजे किडनीचेर मार बसूंक शकता अशें म्हाका दिसता. हे एडिक्ट जाल्ले आसा ती गुळयो घेवन ती घेता देंवयता परत खाता येता परत वाडटा. हे जे सिक्रेट चालूच आहा तेका मातशें तुमी सांगा. बरें आसा. एक म्हत्वाची गोश्ट दोतोर तुमच्या प्रश्नाक जाप दितलोच, पण अतिशय म्हत्वाची गजाल तुमी मातशें लक्षांत दवरात. ही योगा थेरपी जी ती पूरक
आम्ही पहिली सुरुवाती सांगला कार्यावळीच्या सुरवातेकच सांगला तुम्ही जी वखदां घेता ती बंद करू नका दोतोराच्या सल्ल्या आता फुडली जाप तुम्ही दिया. बरोबर. तुम्ही नाव सांगलेलं ना तुमचे हांवें ते आयकल्ला. बिचोलच्यान आयिल्लो प्रश्न म्हणजे आमची होमटावन. ओके जावं. तुम्ही विचारलेलो प्रश्न खूप बरो आसा आनी खूब लोक तोच प्रश्न विचारता. कारण ड्रग एडिक्शन अशें हांव म्हणना पूण वखद घेवचेच पडटा. ताजो कितें किडनीचेर परिणाम जाता हें जाता तें तो आज विशय न्ही. पूण तुमी जशें विचारलें की योगाचो फायदो जावंक शकता, नक्की जावंक शकता आनी ताकाच लागून हांव योगा कडेन चड वळ्ळो. कारण आज जो आम आदमी म्हणटा सामान्य मनीस म्हणटा ताका हो ट्रिटमेंट परवडना. स्पश्ट सांगपाचें म्हणजे डॉक्टराची फी सुद्दां इतली वाडल्या. हांव आतां 40 वर्सां प्रॅक्टीस करता आनी जशें बाकीची मार्गां जाता डॉक्टराची फी बरें डॉक्टराच्या क्लिनिकेन वचून बसचें पडटा खूब वेळा. आनी तुमी जशें सांगलें तुमच्या आवयक जालां हेंच म्हाका दुख्ख जाता की दादल्यांक रोग जाले म्हूण म्हाका बरें दिसता अशें न्हय. हांव 40 वर्सां प्रॅक्टीस करता आनी म्हाका अशें दिसून आयलें की ह्या 20 वर्सांक बायलांक डायबिटीज म्हणजे गोडेमूत आनी रक्तदाब हाय ब्लड प्रेशर हे रोग चड जावपाक लागल्या. ताची कारणां खूब आसा पूण एक म्हणजे आतां बायलो भायर वचून कामां करता ऑफिसांनी कामां करता तोच ताणतणाव जाता. घरचें काम तर चूल आनी मूल म्हणटा तें तांकां चुकूंकूच ना आनी प्रवास हें ताका लागून खूब वाडला. पूण जशें डॉक्टर दयानंद बाबान सांगलें की योग हें शास्त्र पूरक सबस्टिट्यूट न्ही. बरोबर. डॉक्टराचो ट्रिटमेंट घेवंक जाय पूण त्या बरोबर म्हाका सांगूंक जाय योग हें दुधारी शस्त्र म्हणजे डबल एज्ड वेपन शार्प. सारको जर केलो जाल्यार ताचो फायदो जाता. म्हणजे योग जो प्रशिक्षक आसा ताजे जबाबदारी आसा. म्हणून म्हजो जो कोर्स आसा ताजें नांव योग थेरपी. दुयेंसां खातीर रोग आनी त्या दुयेंसाक वेगळे वेगळे टॅक्निक्स आसता. म्हणजे जे तुमी कोणा कडेन शिकता ताजी जबाबदारी आसता. आनी कृपा करून टीव्हीचेर पळोवन सीडी पळोवन योग करूं नाका. कारण गुरू शिवाय विद्या ना हें तर आमी मानतच जालें. हय हजारांनी वचून सांगता. बरोबर. म्हणटकच नक्की फायदो जावंक शकता आनी गुळयो बंद जातले सांगूंक शकना. डॉक्टर एक मिनिट मातसो आमकां फोन आयलो तो घेवया. हय हॅलो. Hello. या Yeah, doctor, I have a question. Yeah. Like basically today, young people जे असता पळय न्ही, या तांकां like we see lot of young people also getting heart attacks and all, even though Correct. they don't have vices. एब्सोल्युटली Yeah, एब्सोल्युटली. they are like very healthy people, footballers, cricketers and all. And they, so in what way can yoga help these people? या या म्हणजे म्हाका दिसता अतिशय बरो प्रश्न आसा. म्हाका दिसता की जरी तांणी प्रश्न इंग्लिशींतल्यान विचारला तुमकां कळ्ळोच आसतलो पण मातशें कोंकणींतल्यान जाप दिया म्हणजे लोकांकूय कळचें. आनी इन द मीन टायम ह्या दोनूय प्रश्नांची उत्तरां वी कॅन क्लब टुगेदर बिकॉज आय न्यू दॅट नेक्स्ट क्वेश्चन वील बी कमिंग डेफिनेटली वील हॅव समथींग लायक दीस ओनली. बरोबर तुमी सांगता तें. वदो जो प्रश्न हांव सांगतालो की योग करून वखदां बंद जातली हाजी खात्री जावंक शकना. पूण जर सारको केलो ती वखदाची मात्रा किंवा डोस कमी किंवा कंट्रोलान उरूं शकता. म्हणजे आतां थोडे आतां डायबिटीज म्हजे कडेन येता गोडेमुताचे ते इन्सुलीन घेता. बरोबर. पूण योग जर सारको केलो सारको नियमीत करूंक जाय. नाजाल्यार 2 दीस केलो 8 दीस सोडलो अशें ना. तशें न्हावप जेवप खावप नियमीत जाय. तशें नियमीत येता खूब मुख्य. ती जर केली जाल्यार इन्सुलीन हांवें ते गुळयाचेर येता. गुळयो घेता तो जेवणाचेर येता. आनी जे पयलीं डॉक्टरान तांकां साखर खावं नाका हें खावं नाका म्हूण सांगिल्लें ते आज अशें जाला की आज साखर सुद्दां खातात. ते सारकें मॉनिटर करून करतात. हां एब्सोल्युटली. म्हणजे हातून एक अतिशय म्हत्वाची गजाल सगळ्यांनी लक्षात घेवपाचें हेका मॉनिटरींग आसपाक जाय. म्हणजे ना म्हाका दिसता आतां बरो आसा हांव कालच्यान आतां योगा करपाक लायता आयच्यान साखर खाता मागीर बटावडे खाता अशें करपाक जायना. म्हणजे रादर दॅन दीस शूड बी व्हेरी प्रिसायज. कारण दीज आर एक इम्पॉर्टंट गजाल अशी आसा की प्रेशर किंवा बाकीचे म्हणजे ब्लड शुगर ही आज मेजर करपाची डिवायस. म्हणजे म्हाका बरें दिसता हें मेजर करपाक मेळचें ना. म्हाकाच बरें दिसता म्हाकाच बरें दिसना मे बी म्हणजे आय कॅनॉट शो यू. बट ताजो टेम्परेचर हाका जोर कितलो आसा हाची ब्लडाची साखर कितली आसा हाचो प्रेशर कितलो आसा हो वी आर मेजरींग दीस. म्हणजे आमी मेजतात. म्हाका दिसता डॉक्टर तुमी अतिशय म्हत्वाची गजाल सांगली की ह्या लोकांनी स्वता जजमेंट करूं नये. डॉक्टरा कडेन वचून ताच्या सल्ल्यानुसारच फुडले कार्यावळ चालू दवरची. आनी सायड बाय सायड दे शूड यूज ऑल दीस म्हणजे योगा थेरपी एज अ म्हणजे एडज्युवंट म्हणजे हाच्या बरोबर. आता हो जो दुसरो प्रश्न आमकां आयिल्लो पळय की ताणें हय ताचे बद्दल तुमी ताणें एक अतिशय सुंदर प्रश्न विचारलो की ते म्हणटात ज्या लोकांक कसली वायसीस ना म्हणजे जो सोरो पिना विडी वडना सिगरेट वडना बरे खेळगडे आसतात किंवा बरे स्पोर्ट्समॅन आसतात किंवा दोज हू आर वर्किंग इन द ऑफिसीस अशा लोकांक योगा थेरपी कशा पद्दतीन मदत करूं शकता अँड वॉट टायप ऑफ म्हणजे दीस लायफस्टायल दीस शूड एडॉप्ट म्हणजे बाबा कशा पद्दतीन म्हणजे तांकां प्राणायाम करपाक जाय योगासना करपाक जाय हाचो थोडोसो एक थोडोसो तांकां तुमी माहिती दिवची. बरोबर. तुम्ही सांगले ते बरोबर की हे सगळे रोग जे आशिल्ले रक्तदाब डायबिटीज
नाजाल्यार हार्ट अटॅक हे आमी जेन्ना शिकताले 60-70 तेन्ना म्हणटाले दिस इज ओल्ड एज म्हणजे जाणटेपणाची. पूण आतां तीच पुस्तकां म्हणटा जरी ही जाणटेपणाची दुयेंसां जाली रोग जाले तरी आतां तरुणपणान येता. आनी तुमी सांगलें तें सारकें बरोबर. खूब तरुणांक येता. तरुण 30-35 वर्सांचेर आपल्या कॅरियरान वयर येता बिझनेस नाजाल्यार प्रोफेशनान आनी त्याच वेळार लग्न जाता तो भुरगें आसता आनी त्याच वेळार ताका हार्ट अटॅक ही खूब दुख्खाची गोश्ट. आनी हाका मुख्य कारण म्हणजे ताका व्यसनां हें बरोबर आसा पूण दुसरें ताजें जेवणूय पळोवंक जाय कितें घेता तो आनी दुसरें ताजी लायफस्टायल पळोवन जीवन पद्दती पळोवंक जाय. आनी सगळ्यांक म्हणजे तो एका जाग्यार बसता व्यायाम करता ही गोश्ट. तुवें म्हणलें स्पोर्ट्समॅन म्हणजे धांवताच आनी चलताच न्ही पूण स्पोर्ट्समॅन जरी जाल्लो न्ही ताका ताण तणाव हे आसताच. एब्सोल्युटली. आनी हाजेर एक सुंदर संस्कृतान हें आसा ताका म्हणटा चिता चिंता समान असती बिंदू मात्र विशेषता. म्हणजे चिता आनी चिंता जर पळयलें सारकेंच तातूंत फरक कितें आसा फक्त चितेचेर जर बिंदू घालो जाल्यार चिंता जाता. चिता म्हणजे फ्युनरल फायर आनी चिंता म्हणजे स्ट्रेस टेन्शन चिंता. आमकां कोंकणी उलयतना खबर आसा पूण फरक कितें निर्जीव दहते चिता सजीव दहते चिंता. निर्जीवाक चिता जळटा डेड बॉडी इज बर्न बाय द फ्युनरल फायर अँड सजीवाक चिंता जळटा. म्हणजे चिंता कशी हँडल करची हाजेर योगान खूब मार्गदर्शन करता. जशें तुवें सांगलें फक्त तरेतरेचे आसनां आसा आनी प्राणायाम आसा पूण सारकें करपाक जाय. बरोबर. म्हाका डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो 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 या हांव मिस्टर धाकणकार उलयतां. हां उलयात. म्हाका डॉक्टराक सांगूंक जाय न्ही हय म्हजे पांय आसा न्ही सकयल आनी हात ते बुकता ते कशा कित्या खातीर खंय दुखता डॉपरान दुखता कोपरान दुखता अशें एक्झॅक्ट लोकेशन खंय सकयल डॉपराच्या सकयल हां पांय हय आनी हे वयर हात डॉपराच्या सकयल अशें सकयल. बरें हात पांय मुयेता तुमचे मुयेता बुकता हां दुखता बुकता अशें आं हां ते कशें ते कित्या खातीर बुकता म्हणजे एक्झॅक्टली कितें कारण कोंकणीन दुखी खूब नांवां आसात. दुखना हे कशें जायना बगबगना भगभगता बगबगता अच्छा म्हणजे पांयाचे तळवे हय तळवे दाट दाट लागता. हां दाट दाट जाता. हाका कारणां तशीं खूब आसूंक शकता. कितें कितें पयलीं म्हणजे एक कारण म्हणजे डायबिटीस आसूंक शकता. डायबिटीस आसत न्हय जाल्यार डायबिटीक न्युरोपॅथी म्हणून जाता ताका लागून हें जावंक शकता. अशें मुयेल्ल्या भशेन भगभगल्या जळिल्ल्या भशेन. तुमी जर डॉक्टराक दाखोवना जाल्यार डॉक्टराक दाखोवन डायबिटीस पळोवपाची डॉक्टर सांगता तशें. दुसरें कारण की स्पायन जो आसा न्ही कणो ताजेर एखादी थोडे बदल जातात आनी आमची स्पायनल कॉर्ड जी आसा न्ही ताजेर प्रेशर येवंक हें करूं जाता. पूण हें कितें आसा हें मुख्य डॉक्टराक दाखोवन तपासून घेवपाचें ताजें कारण कितें तें. आनी हाका तशी भिवपाची कांय गरज ना. डॉक्टरी उपाय करूं येतात पूण हाका योगाचे सुद्दां उपाय सुंदर आसा. म्हणजे डायबिटीस जाल्यार डायबिटीक ट्रीट करपाची आनी जर नर्वस सिस्टम मज्जा तंतू कडेन तांचे कडेन संबंद आसा जाल्यार ताका सुद्दां हाजो खूब उपयोग जाता. पूण मुख्य म्हणजे कारण कितें हें पयलीं समजूंक जाय. आनी वैद्यकीय शास्त्राक आनी योगाक सुद्दां हाका सुंदर उपाय आसा. पयलीं तुमच्या डॉक्टरा कडेन वचून तुमी चॅक केल्यार बरें कारण इस्टॅब्लीश. आनी आतां नवे नवे ब्लड टेस्ट आसा दोतोरान सांगलां अशें मागीर MRI ताचे एक्सरेज आसा आनी अल्ट्रासावंड आसा म्हणजे थंय प्रेशर बी कितें आसा जाल्यार पळोवंक जाय. कारण कळ्ळ्या शिवाय उपाय कांय सांगपाक जायना. डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो 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 या हॅलो हां उलयात आयकूं येता. डॉक्टर म्हाका एक क्वेश्चन विचारपाक जाय. विचार. की फायब्रॉइड एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट आनी ब्रेस्ट कॅन्सर हाच्या मदलो डिफरन्स कितें आनी फायब्रॉइड एडिनोमा कॅन बी क्युअर बाय योगा. हां हो सुंदर प्रश्न आसा. खूब लोकांक हो प्रश्न कारण लोकांचो एक गैरसमज आसा हय की छातयेन खंयची गांठ आयली की तो कॅन्सर आनी दुसरे लोक आसा ते म्हणटा हें सादेंच आसतलें. दोनूय चूक. फायब्रॉइड जी गांठी आसा दोन तरेची आसा. ताका इंग्लिशीन आमी बिनायन म्हणजे स्लो ग्रोईंग सवकास वाडटा तसलो म्हणटा. फायब्रॉइड ना म्हणजे तसली गांठ ती सवकास वाडटा आनी ती योगान बरी जायना. ताका जर चड व्हडलो आसत जाल्यार आमी पयलीं तातूंत सुई घालता आनी तातूंत उदक काडटा आनी पळयता प्रूव करता ती फायब्रॉइड एडिनोमा आसूं काय कॅन्सर काय म्हणून. आनी तें जशें कळ्ळें न्ही मागीर जर व्हडलो आसत तो काडून उडयल्यार बरो. ताजेर योगाचेर कांय
योगाचो कांय फायदो जायना. बरोबर.